भाजपान कॅसिनो विरोधात बोवाळ करून सत्तेर आयिल्लो, मात सत्तेर येतकच कॅसिनोच्या मोगान पडला. भाजप सत्तेर येतकीत कॅसिनो बंद करतलो म्हूण भाजपाच्या उमेदवारांक वेचून दिल्ले. कॅसिनो बंद करपाचे सोडून कॅसिनोचे परवाने खासा मंत्रिमंडळाची बसका घेवन नूतनीकरण करता. ज्या पक्षाचेर विश्वास दवरून सत्तेर हाडिल्लो त्या पक्षाच्या सरकारान मात लोकांचो विश्वास घात केला, अशें काँग्रेस म्हणटा. गेमिंग कमिशन आणि सगळी जी प्रोविजन केली, जितूंतल्यान काजिनो जो बिझनस आसा तो रेग्युलेट जातलो आनीक तातूंतल्यान जे रेव्हेन्यू खातीर सरकार धडपटालो की पयलीं मनोहर पर्रीकरान अनावन्स केल्लें की काजिनोचे पयशे आमी केन्नाच यूज करपाना आनी काजिनो आमी दर्यान व्हरून बुडयतले म्हणून. मशाल रॅली जाली. मशाल रॅलींकूय तेणी तें अनावन्स केलें. हिंदीन भाशणां जाल्लीं ती सगळे सोशल मिडियाचेर आसा. आनी तेजे नंतर 2012 सत्तेर येतकर एक व्हडलो यू टर्न BJPन केलो. इतलेंच न्ही की काजिनो व्हरून दर्यान उडोवपाचें सोड, पूण सगळी सरकारची यंत्रणा ही काजिनोच्या हातीन दिली. आनी तेजे नंतर जे आयज एक मंत्री तेंच्या सरकारान आशिल्ले ते रेकॉर्डाचेर आसा, आयज तांचे आमदारूय आसा पांडुरंग मडकयकर, की हो सगळो सरकार आसा तो काजिनो लॉबी चलयतात आनी खंयचो CM सुद्दां कोण जातलो तो काजिनो लॉबी चलयता. आनी तेन्ना तेजे नंतर जेन्ना इलेक्शन जालें, रिजल्ट जालो, तेन्ना आमकां तें पळोवपाकूय मेळ्ळें राजभवनाचेर ज्या तरेन काजिनोचे सगळे ओनर्स धडपडटाले थंय. 2012 मेजर अमेंडमेंट्स हाडले. गोवा दमन एंड दिऊ गॅमलिंग एक्ट जो 1976 आशिल्लो. आनीक आयज मेरेन, आयज 2018 आसा आमी, जे तुमी अमेंडमेंट्स केल्ले काजिनो बिझनस रेग्युलेट करपाक, काजिनोंतल्यान जी लिकेज जाता, पयशे जे सरकाराक येवपाक जाय ते सरकाराक येनाशिल्ले. हांवें 3 फावटी हो इशू रेज केलो की गोवा इज लुजींग नियरली ₹4,000 to 5,000 crores. गेमिंग कमिशन आनी सगळें रेग्युलेट करपाक हें केलें तेन्ना तो एक्ट अमेंड केलो फक्त तो एक भिवोवपाक, कोणा भिवोवपाक, काजिनोवाल्यांक, की आमी हो एक्ट पास केला. एक्ट कित्याक पास करतात? तो इम्प्लिमेंट करपाक न्ही. सो एक्ट इम्प्लिमेंट करपाक घडयेक एक 2 म्हयने लागतात, 3 म्हयने लागतात, 4 म्हयने लागतात. 2012 ते 2018 सरकार कोणाचो आसा? BJPचो आसा. डॉमिनेट कोण करता? CM आसूं इट इज मनोहर पर्रीकर. सो जो मनोहर पर्रीकरान परत परत काजिनो विरुद्ध लढो उबारलो, लोकांक सगळ्यांक फटयले, लोकां कडल्यान मतांय घेतली आनी तेजे नंतर काजिनोक गव्हर्मेंट कंप्लीट सरेंडर जालो. कंप्लिटली सरेंडर म्हणजे तांकां कितें जाय तें सगळ्यांक हे काजिनो लॉबी दिवपाक लागली आनी काजिनो लॉबी सरकार चलोवपाक लागली. सो हातूंतल्यान क्लियर कट की मॅसिव करप्शन मनोहर पर्रीकर आनी तेज्या टिमीन 2012 नंतर जो एक्ट अमेंड केलो तो एक्ट इम्प्लिमेंट करनासतना, म्हणजे इम्प्लिमेंट करनाक जावपाक पयशे, तेजे नंतर काजिनो काडून भायर मारता म्हणटाले ते 6 म्हयन्यांनी रिन्यू करपाक परत पयशे, म्हणजे प्रत्येक गजाली कडल्यान पयशे घेतले आनी गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणटा तो फक्त 200 ते 300 कोटी. सरकारी तिजोरेन महसूल येवपा खातीर सरकारान कायदे केल्ले, मात ताचोय कांयच फायदो जालो ना. केंद्र सरकाराची GST सुद्दां कॅसिनोक लागना. अजूनय सरकाराचो महसूल कॅसिनो कडल्यान येना. तशेंच कॅसिनोन रोख वेव्हार जाता असो आरोप गिरीश चोडणकारान केला. तशेंच कॅसिनोचेर रेड मारची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. जवळ 5,000 लोक सगळे काजिनोक म्हणून एंट्री करतात आनी ते जस्ट दाखयतात 500 लोक एंट्री करता म्हणून. फक्त एंट्री रेव्हेन्यू फर्स्ट लॉस जाता आनी तेजे नंतर जे एंटरटेनमेंट टॅक्स आतां ते सगळे GSTन कन्वर्ट जाला तें लॉस. थंय सगळी जी लिकेज आसा ती लिकेज कंप्लीट प्लग करपाक जालना. फेरी बोटीन
गाडी एंट्री करपाक म्हणजे एक फेरीबोटीन गाडी हांगसरल्यान थंय वचपाक 10 रुपया घेतात. खंयच्याय फेरीबोटीन गोंयांत पळयात. तें कलेक्ट करपाक 10 रुपया कलेक्ट करपाक 24,000 रुपया पगाराचो एक मनीस थंय दवरतात. आनी हांगा एंट्री कितली? काजिनोक एंट्री कितली? काजिनोक एंट्री पयलीं 2,000 केली आनी मागीर ती कमी केली. आनीक ते पयशे कलेक्ट करपाक गव्हर्मेंटाक दिसना की तांचो एक मनीस थंय काजिनोचे एंट्री रावचो. ज्या कारणान काजिनोक कितले लोक येतात भितर आनी कितले पे करतात आनी ते कितले दाखयतात. 2012तल्यान हें चल्लां. केदो व्हडलो रेवेन्यू लॉस फक्त एंट्रीचे हांव करता. बाकीच्यो ज्यो चिप्स परचेज करपाक एंटरटेनमेंट टॅक्स पयलीं लागताले ते आतां GSTन कन्वर्ट केला. तें कशें चल्लां तें काजिनो भितर वयतकच कळटा. म्हणजे जी आमची इंटेलिजन्स सुद्दां आसा रेवेन्यू इंटेलिजन्स तेजें सुद्दां लक्ष ना थंय. इट्स अ ह्यूज रेवेन्यू लॉस टू इवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. आनी थंय सगळी प्रायम मिनिस्टर जेन्ना सांगता की तुमी सगळे जे आसा ट्रान्जॅक्शन कराक कॅश कमी वापराक. एंटायर काजिनो इज रनिंग ऑन कॅश ट्रान्जॅक्शन्स. 80 to 90% इज ऑन कॅश ट्रान्जॅक्शन्स वीच आर नेवर शोन. आनी इवन तेंची अशी सिस्टम आसा भितर काजिनोक. आय एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉम्प्युटर तेंचो प्रोग्रामींग कसो जाता. तुम्ही जर 1 लाखाचो बिझनेस केलो जाल्यार ओन्ली 10,000 विल बी शोन एज ऑफिशियल ट्रान्जॅक्शन्स. इट इज ऑटोमॅटीक. डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजन्सान रेड मारचो, इन्कम टॅक्सान रेड मारचो आनी चॅक करचो जर तांचे काय हात संबंध ना जाल्यार. सो दॅट इज वाय आय एम सेईंग इट इज अ लॉस ऑफ नियरली 4,000 to 5,000 crores. इज नॉट 500 crores. I am repeating, it is nearly loss of revenue of 4,000 to 5,000 crores because of this revenue leakage, because there is no system to keep a check what is happening inside the casino. कॅसिनो गोंयाक नाका म्हूण काँग्रेसीनय कॅसिनो बंद करपाचें थारायलां अशी माहिती गिरीश चोडणकारान दिल्या. सो जेन्ना आमी रियलायज जाले काँग्रेस पार्टी की काजिनो इज बॅड फॉर गोवा, आमी पॉलिसी डिसिजन घेतली पार्टीन आमचे PCC मिटिंगेन. काजिनो म्हणटा ते आमकां गोंयांत नाका आनी आमी तेच्या विरोधी म्हणून. आनी हें फक्त आमी पॉलिसी डिसिजन घेवन रावनाक, आमी तें मॅनिफेस्टोन घातल्यान. मॅनिफेस्टो म्हणटा एक प्रॉमीस आमचो. मॅनिफेस्टो आमचो एक लोकांक उतर, त्या उतराचें आमी हें करपाक शकना. सो परत परत तें काँग्रेसीचेर घालप की काँग्रेसीन हाडली म्हणून. पूण तुमी तें प्रॉमीस केल्लें न्ही, तुमी तें चेंज करपाक जाय आशिल्लें आनी लोकांनी त्या खातीर तुमकां सत्तेर हाडलें तुमी चेंज करतले म्हणून. पूण परत परत तें काँग्रेसीचें नांव घेवप आनी तुमचें लुटत रावप हें लोकांक क्लियर कळटा. सो ही नाटकां तुमी बंद करपाक जाय. सरकाराचो नवो कायदो म्हळ्यारच व्हड घोटाळो आसा. त्या कायद्यान कॅसिनो चलोवपा खातीर गोंय उक्तो केला अशें गिरीश म्हणटा. म्हणजे एक्टाचें नांव पळयलें जाल्यार बरें दिसता, रिस्ट्रिक्शन म्हणजे गॅम्बलिंगचें रिस्ट्रिक्शन. This act itself, this bill, which is in offing, is a big scam, a huge scam, in number of ways. पयलीं म्हणजे हातूंत ते कितें म्हणटात, एक तितूंत तांणी सेक्शन एड केला 14A आनी सेक्शन 13. 14A ते म्हणटात डिजिग्नेटेड एरिया. म्हणजे गव्हर्मेंट डिसायड करतलो गॅम्बलिंग थंय खंयच काजिनो हो वर्ड यूज जायना. गॅम्बलिंग ऑर गेम्स, इलेक्ट्रॉनीक गेम्स हाजो शब्दप्रयोग जाता. आनी त्यो खंय जातल्यो, त्यो फक्त डिजिग्नेटेड एरिया म्हणजे गव्हर्मेंट एक एरिया मार्क करतलो आनी फक्त त्या एरियेकूच काजिनो ऑपरेट जातलें. त्या एरियेकूच काजिनो आपलो बिझनस करपाक शकतले. त्या एरियेची जर भायर कोणें बिझनस केलो जाल्यार ताका इमिजिएटली अरेस्ट करतले. दुसरें हें की कॉमन गेमिंग हावस सेक्शन 13 जे प्रपोज करता तें कॉमन गेमिंग हावस म्हणजे एक बिल्डींग आसतली ते कॉमन गेमिंग हावस म्हणजे तेजे भायर करप ना, तेजे भितरूच करप. ओके, ठीक आसा. तांकां ते लायसन दितले, तांकां 15 वर्सांचें लायसन.
जशें पयर गव्हर्मेंटाचे प्रॉपर्टी लीज केल्याक 99 इयर्स बीन आनी हें कितें जवळ जवळ हांकां लोकांनी 18 वर्सांक 99 वर्सांक इलॅक्ट केल्याक गव्हर्मेंटाचे गोवा सगळें विकून उडोवपाक. सो थंय ते सांगतात 15 वर्सांचें लायसन. आतां लायसन कोणाक जे एक्जिस्टींग कोण हें आसा तांकां लायसन कशें ठरयतले. तुमी सगळ्या देशभर आतां चलता ऑक्शनाचेर. तुमी 2G 3G स्कॅम केल्ले स्पॅक्ट्रम ऑक्शन करपाचो, कोल ऑक्शन करपाचो आनी काजिनो कित्याक ऑक्शन करप न्ही. ही लायसन्स कित्याक ऑक्शन करप न्ही. काजिनोवाल्यांक कोर्ट करूं न्ही. सपोज तुमकां तो काजिनो वेवसाय सारको हें करपाकूच जाय जाल्यार लायसन एक्जिस्टींग लायसन नवीन कोणी काजिनो चलयतले तांकां कित्याक ना. तांकां ऑपॉर्च्युनिटी कोण दिवप ना. म्हणजे तुमी फक्त थोडी जाणांची लॉबी करतले आनी तुमी लुट्टले सगळें आनी आमी तुमकां लुटपाक दितले, आमी पळोवन ओगी रावतले. लायसन 15 वर्सांचें लायसन म्हणजे तुमी एकदां लायसन दिलें पयशे घेतले तो 15 वर्सां उरलो चालू. सो लायसन जर तुमी प्रामाणीकपणे हें करताले जाल्यार हेजें ऑप्शन जावपाक जाय आशिल्लें न्ही. आनी थंय कितें केलां सिंगल विंडो म्हणजे काजिनोवाल्यांक त्रास जावपाक जायना. एक एप्लिकेशन दिलें म्हणटकर तांकां सगळें थंय क्लियरन्स. बाकीचे लोकांक हांगा बारीक लोकांक रेजिडेंट सर्टिफिकेट हांगा घेवपाक पडटात, कोण इन्कम सर्टिफिकेट थंय आसा तांकां सिंगल विंडो ना. बाकीच्या लोकांक काजिनोवाल्यांक सिंगल विंडोची प्रोविजन. मोपा पिडीएन सुमार 4 लाख चौरस मीटर कॅसिनोक जागो दिवपाचो हेत सरकारान केला असो आरोप काँग्रेसीन केला. तशेंच सरकाराची ही फटिंगपणाचे काँग्रेस निशेध करता अशेंय गिरीश म्हणटा. जवळ जवळ 4 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ एरिया मोपाच्या एरियेक 4 लाख स्क्वेअर मिटरची एरिया हे डिजिग्नेटेड एरिया करपाक हिणी प्रपोज केला. आनीक ही एरिया अशी दवरल्याक ती त्या पिडीएन घेतली जी मोपा पिडीए ट्रॅकोनियन हें केला. सामकी दादागिरीची एक एक्ट केला तो मोपाचो. म्हणजे थंय पंचायत लोकल बॉडी कांयच लागना, सगळें बायपास. म्हणजे ही 4 लाख एरियेक सगळें फ्रिडम, ते कितें जाय तें करपाक शकतात. आनी ही कोणा एक मोदीची जागा. म्हणजे कितें आतां हितूंतल्यान स्कॅम केलो हो कसलो स्कॅम हो स्कॅम त्या एरिये भायर कोणेच काजिनो गॅमलिंग जावचें ना. म्हणजे तूं जमीन ठरयता आनी कोणाक चान्स ना, गोंयच्या आनी कोणाक चान्स ना. जर तुमी जमीन तुमी ठरयतात जाल्यार ही जमीन सुद्दां ऑक्शनाची ठरो न्ही. गोंयकारांची खूब जमीन आसतली. समज तुमकां काजिनोची जर डिजिग्नेटेड एरिया करपाक जाय जाल्यार हें एकूच मनीस कित्याक तेगलीच जमीन कित्याक. गोंयकाराली खूब जमीन आसा. गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू येतलो. जसो काजिनोची लायसन्स ऑक्शन केले जाल्यार रेवेन्यू येतलो तशीच ही जी एरिया तुमी मार्क करपाक सोदतात जंय हें जातली जवळ जवळ 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मोपा कडेन. म्हणजे तुमी हें जमीन काजिनो आसता आतां सगळें व्हरोन थंय हें करपाक सोदतात. पूण ही जमीन जर तुमी दिवपाक एक मनशाक सोदतात की बाकीच्या लोकांक कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जायना. तुमकां कळटा हांव एक्झॅक्टली कितें सांगपाक सोदता तें. सो इट्स अ पब्लीक हें न्ही तें. सो तुमी कोण ठरोवपाक मनीस की त्या मनशाली जमीन ही थंय हें करची म्हणून. तुमकां अधिकार कोण दिलो. तें ऑक्शन जावं न्ही. लोकांचे आनीकूय गोंयकारांची खूब जमीन आसात आनी थंय तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक खूब व्हडले रेवेन्यू येतलो. जो चड पयशे दिता ते दिवपाची तरतूद करात. म्हणजे हें केदें व्हडलें दुसरें स्कॅम. पयलें स्कॅम हें लायसन्स तूं 15 वर्सां दिवपाक सोदता तें. दुसरें स्कॅम तूं जमीन तूंच डेजिग्नेट करता आनी ती सुद्दां प्रायवेट जमीन. अरे गव्हर्मेंटान जर ऑक्शन करून जर एक्विजिशन करून जर ठरयलें की ही जमीन आनी बाकीचे ते कोणाक तरी चोरपाक दितात, टेंडर दितात करतात आनी ते आनी कोणाक हें दिवपाक जाल्यार ती दुसरी गजाल आशिल्ली. पूण कोणाक तरी प्रायवेट जमीन तुमी ती डिजिग्नेट करपाक सोदतात आनी ताका परत 15 वर्साचे थंय कांय परमनंट हें आनी ते ह्या हितूंक त्या जमनीक गोंयच्या एक व्हडलो लिडर ताज्या भुरग्यांकूय ताणें थंय इनवॉल्व करून घेतले आसा जो मोदी म्हणटा तो. म्हणजे तो शहर
तेंगेलें फ्युचर सगळें प्रोटेक्ट करून दवरपाचें हांकां सगळ्यांक जे प्रॉफीट जातलें ते प्रॉफिटाचो शेरूय त्या जमनींतल्यान तांकां मेळटलो अशी प्रोविजन आनीक केल्ली आसा. सो हें सगळें जें जाता ताका काँग्रेस पक्ष आमी विरोध करतात आनी गव्हर्मेंटाक चीफ मिनिस्टराक कारण ही जो होम मिनिस्टर आसा कारण हें सगळें होम मिनिस्ट्रींतल्यान जाता. दीस कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री. सो आय डेअर द काँग्रेस पार्टी dares the chief minister who is also the home minister. I dare the chief secretary. The Congress party dares the chief secretary. काँग्रेस पार्टी ह्या मंत्र्यांकूय आमी डेअर करतात की हांवें कितें आयज सांगलां तशें कांयच ना म्हणून सांगाक. ही नवीन पॉलिसी जायना म्हणून सांगाक. ही मोपाक जमीन तुमी मार्क करपाना म्हणून सांगाक. आनी हें जातलें जाल्यार तें सगळें ऑक्शनान जातलें अशें म्हणून जाहीर कराक. हें तुमकां गव्हर्मेंटाक हांव डायरेक्टली चॅलेंज करता. तुमकां दिसता की तुमी सगळें गोंय विकतले, गोंय काबार करतले आनी गोंयचो लोक आनी काँग्रेस पक्ष हें तुमी कितें चल्लां तें पळयत बसतले हें विसराक. आयज हो सरकार फक्त स्कॅमा खातीर चालू आसा. परची जी कॅबिनेट मिटींग जाली त्या मिटिंगेक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान ती मिटींग चॅर केलीच ना. तो एक फोटो कॅबिनेट आशिल्लो जंय मुख्यमंत्र्याक हाडला आनी बसयला. त्या कंडिशनान वायट कृती तेणी केल्ली आसा. ही सगळी स्कॅमां सगळी तेज्या नांवान करपाक आनी थंय मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेटाच्या एजेंडाचेर कांयच उलयलें ना. तो 2 मिनटां कितें तरी उलयला ते वेगळोच विशय उलयला. कॅबिनेटाचो जो एजेंडा आशिल्लो तो एजेंडा ताका बावड्याक खबरूच ना. ती कॅबिनेट मिटींग म्हणून सुद्दां जो आमी काँग्रेस पार्टीन इशू रेज केल्लो ते दाखोवपाक की तो चॅर करता म्हणून. सो त्या मिटिंगेक ताणें चॅर केल्लो हें खूब जबाबदारीन हांव सांगता. कारण हांव थोड्या मंत्र्यां कडेन उलयलां. हांव मंत्र्याचीं नांवां सांगपाक सोदना आनी थंय हें कांयच जाल्लें ना. तेजो एक सायडीचो फोटो काडलो इतल्याच खातीर कारण ताका मेडिकल हें सगळें चालू आशिल्लें तें दिसपाक जायना म्हणून. म्हणजे इतली वायट कृती करप ही आमी खंडन करतात. सामकी बेजबाबदारी. म्हणजे आमी परत परत मागताले ताका रेस्ट दिवपाक म्हणून. ताणें ह्या परिस्थितीन सुद्दां ताका हाडटात. गोंयच्या कोणाक लोकांक आवडलें ना. आमकांय तें आवडलें ना. आमकांय तें वायट दिसलें पळोवन. अशें तुमी मुख्यमंत्र्याचो यूज करतात तुमचें फक्त करप्शन चालू दवरपाक. आमकां मागीर दिसलें आमी कित्याक मागलें काय म्हणून हें. आमचे जितेंद्र देशप्रभून जो डिमांड केलो आमकां वायट दिसलें मुख्यमंत्र्याचें ज्या परिस्थितीन ताका थंय डिस्प्ले केलो. अशी वायट हें म्हाका दिसना आनी कोणी करीत अशें. म्हणजे ह्या पावरा खातीर खंयची स्टेजीर पावतात. म्हणजे ते आमदार विकत घेवप तें सगळें हें करून करून सुद्दां सगळें लिमिट्स आसा त्या BJPन काबार केल्लें. आनी ज्या तरेन तेणी पार्टी डिस्ट्रॉय केल्यात म्हाका दिसता कमीच कमी 10 ते 15 वर्सां तांकां लागतली परत पार्टी उबारपाक. जी पार्टी खुबशे तेंच्या लोकांनी उबारलेली जी आयज बोळा मारतात.